पवित्र आत्मो भोव मोवाळायेन आमचे लागीं येता. ताजे हजरपण स्वादीक, ताजे वजे हळू. तो उजवाडाची आनी जानवायची किरणां हाडून येता. तो येता आमकां शिक्षीत करूंक, तो आमकां येता बूद सांगूंक, तो येता गूण करूंक, तो येता घटाय दिवंक, तो येता आमच्या कश्टा बेजारायंत आमकां बुजवण दिवंक. मोगाचेनो वर्बुम डॉमिनी, देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. पवित्र आत्मो अपोस्तलांचेर आनी मोरयेचेर देवून आयिल्लो दीस. फामाद बरयणार पावलो कुवेल्लो आनी हाची भोव आकर्शीत कादंबरी दी अल्केमिस्ट. आनी ह्या कादंबरीची काणी अशी आसा. सांटियागो म्हणलो एक तरणाटो गवळी. ताका हर एक फावटी ताच्या गांवांत पणगेल पडल्या एका इगर्जे लागसर आसलेल्या सिकामो रुखा पोंदा न्हिदल्या वेळार ताका एक सपन पडटा. आनी ह्या सपनांत एक भुरगो हर एक फावटी येवन इजिप्तांत आसलेल्या पिरामिडाच्या मुळांत दिर्वें आसा वचून सोदून काडूंक ताका सांगता. अशें हो सांटियागो त्या दिर्व्याच्या सोदनेर आपणाचे पयन आरंभ करता. कादंबरी मुखारून वयतना अखेरेक पावतासतना तो तरणाटो पिरामिडा लागीं पावता आनी थंयसर पिरामिडाच्या मुळांत तो खोंडूंक आरंभ करता. आनी ह्या वेळार थंयसर आसले दोग व्यक्ती ताच्या सपनाची तारीफ करून म्हणटात, ही सगळी सपनां पोकळ. म्हाकाय असलेंच एक सपन पडल्लें. स्पेनाच्या एका पणगेल पडलेल्या इगर्जे भितर दिर्वें पूर्ण दवरला आनी थंयसर लागसरच एक सिकामो रूख वाडून आसा. ते दळा सांटियागोक कळटा तो जागो आपूण न्हिदून आसली सुवात. आपणाचे दिर्वे खंयसर लिपोवन आसा म्हणलें ताका समजता. परत स्पेनाक आपल्या मायगांवाक वेता आनी थंयसर पूर्ण दवरिल्ले ते दिर्वे सोदून काडूंक आपल्या गांवांक भायर सरता. मोगाचेनो आमचे हर एकल्याचें जिवीत त्या सांटियागा बरी. तो न्हिदून आसल्या सुवातेरच दिर्वे लिपोवन आसले तरी ते दिर्वे सोदूंक तो पयशिल्ल्या इजिप्ताक वेता. मोगाचेनो आज पवित्र सभा पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबे रुपी शिसांचेर आनी मोरयेचेर देवून आयिल्लो दीस. पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस. पवित्र आत्मो सोम्यान आमकां दिल्ले वर्तें दिर्वें. हे दिर्वें पवित्र स्नानाच्या घडयेंत हांवन आमचे संगी वस्ती करता आनी तिरावणेच्या सक्रामेंतांत विशेश जावन परत आमचे वयर येवन आमकां सोम्या थंय दृढ करता. हो पवित्र आत्मो सदांच आमच्या सांगाता आसा. आज पेंतेकोस्त आमी आचरण करता. ह्या फेस्ताची विशेशता कितें कितें ह्या पेंतेकोस्ता वेळार घडलें. पयल्यान पेंतेकोस्त म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ 50वो दीस. जुदेवांक विशेश जावन तो एक विशेष दीस. जुदेव लोक 3 कारणां खातीर हे पेंतेकोस्त आचरण करतले. पयल्यान सरस्पर देवान सिनाय दोंगराचेर तांचे लागीं केल्ल्या कराराचो उगडास काडून देवाक ती अर्गां दितेली. दुसऱ्यान देवान दिल्ल्या त्या उपादेशाचो उगडास काडून आनी तिसऱ्यान लुवणेच्या परबेचो वा पयल्या बेळ्याचो प्रथम फळांचो संभ्रम चलोवचो दीस जावन आसलो हो. दुसऱ्यान ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो मोरयेचेर आनी अपोस्तलांचेर देवून आयलो आनी विशेष बदलावन थंयसर जाली. पवित्र आत्म्यान भरलेले अपोस्तल धैर्यान बरोवन सुवार्ता प्रगट करूंक लागले.
अशें जावन सांत पेद्रून उलयले थंयसर असल्या हर एका लोकांक तांच्या भाशेन समजले. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत जायतो लोक विविध गांवांचो लोक थंयसर आयिल्लो, वेगवेगळ्या भाशेचो लोक थंयसर आयिल्लो, तरी पेद्रून आपल्या माय भाशेंत उलयले तांकां तांच्या भासांनी समजले. ह्याचो फळ जावन सुरविल्ले क्रिस्तांव भावार्थाचे बळादीक साक्षी आनी धैर्यादीक मार्तीर जाले. मुखाच्यानो पेंतेकोस्ताच्या दिसा भियेल्ले शीस धैर्यान भरले, लिपोवन राविल्ले शीस भायर आयले, मोने जाल्ले शीस देवाचें उतर प्रगट करूंक लागले, जिवाच्या भियान आसले शीस सोम्या खातीर मरोंक तयार जाले. हाका सर्वाक एकच कारण आनी जेजून बसयलो तसो मजतदार तिंदा दिसो तिसरो जण पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलोलो. मुखाच्यानो आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या विशीं आनी ताच्या कामा विशीं आमी मोठव्यान नियाळ करया. कोण हो पवित्र आत्मो? आमचो भावार्थ, मूळ भावार्थ आमकां शिकयता पवित्र आत्मो पवित्र तिंदा दिसो तिसरो व्यक्ती, एक देव ते एक जण आनी तिसरो व्यक्ती पवित्र आत्मो. सत म्हणटा मागणें म्हणटना आमी म्हणटा सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक म्हूण आमचो भावार्थ उसारता. ह्या उतरांनी कितें आमी समजता? युवजनाचे दुतोर्न यू कॅट संको 113 अशें व्याख्यान दिता. पवित्र आत्म्याक सत म्हणचें म्हळ्यार बापा आनी पुता बरी ताकाय देव म्हूण आराधन करचें. आमी देवाच्या भुरग्यांनी सर्गींच्या बापाक वळखून पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत येता म्हूण सत म्हणचें. सांत सिरील जेरुसलेमाचो अशें म्हणटा, पवित्र आत्मो भोव मोवाळायेन आमचे लागीं येता. ताजें हजरपण स्वादीक, ताजें वजें हळू. तो उजवाडाची आनी जानवायाची किरणां हाडून येता. तो येता आमकां शिक्षीत करूंक, तो आमकां येता बूद सांगूंक, तो येता गूण करूंक, तो येता घटाय दिवंक, तो येता आमच्या कश्टा बेजारायेंत आमकां बुजवून दिवंक. मुखाच्यानो हो पवित्र आत्मो आमच्या जिणेंत वस्ती करता. आमच्या जिणेंत वस्ती करचो हो पवित्र आत्मो कितें सकड आमच्या जिवितांत करता. पवित्र आत्म्याचें काम पयल्यान पवित्र करचें. पवित्रपणाचे उगमच पवित्र आत्मो. हर एका सक्रामेंतांत तो क्रियाळ जावन वावुरता आनी देवाची कृपा आमकां वांटून दिता. पवित्र आत्मो आमकां मागोवंक शिकयता. देवाक घेवंक तो आयतो करता, आमकां मागोवंक शिकोवन सदां हेरांक आदार दिशे करता. सांत पावलोन कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत 13व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विने कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना. तिसऱ्यान पवित्र आत्म्याचें हजरपण सदांच आमच्या सांगाता आसा. सांत आगोस्तीन पवित्र सभेचो बापय अशें म्हणटा, पवित्र आत्मो जावन आसा आमच्या आत्म्याचो मौन सैरो. देखून ताची हाजरी आमी बगी जायतर आमी वगी आसूंक जाय. हो सैरो आमचे सांगी मोव रितीन मौनपणी उलयता. पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी आयकत जाय जाल्यार मौनपणाक आमी महत्व दिवंक शिकोवंक जाय. चवथ्यान पवित्र आत्मो आमकां ताची मंदिरां करता. सांत पावलो परत कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 19व्या वळांत तो म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनांत घे. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो आमकां दिला. पंचव्यान पवित्र आत्मो आमचें जिवीत कुरपेन भरता. आमी कितल्या मापान पवित्र आत्मो घेता तितल्या मापान तो आमचो जिविताचो वडील जाता. आमचेर कुरपेची झर तो वत्ता. अशें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या फळांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडतात. सव्यान पवित्र आत्मो आमचो मार्गदर्शक. आमकां तो शिकयता. जो आमच्या वांजेलांत जेजूची उतरां
14 अवस्वरांत 20 आनी 26 वळ म्हजे नावी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. 7व्यान पवित्र आत्मो आमकां ताज्या देणयांनी आनी फळांनी भरता. आमी जाणा आसा पवित्र आत्म्याची 7 देणी आनी 12 फळां. सांत पौल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो तो दिता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 6 आनी 7व्या वळेंत देवाचें उतर म्हणटा, देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ल्या कुरपेक सरी जावन आमचे ती आसलेली देणी विविध, एकल्याक प्रभात करचे देणेंतर आनी एकल्याक कारबार करचे देणे, एकल्याक शिकोवन दिवचे देणेंतर आनी एकल्याक दान दिवचे देणे, हेरांक उत्तेजन दिवचे देणेंतर आनी एकल्याक पेल्यांच्या गरजांक पावचे देणे. तशें हर एकल्याक पवित्र आत्मो विविंगड देणे दिता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताची परब आज आमी आचरण करता आसतना आमी मागया तो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, परत आमचेर देवून येवं दी, आमकां ताज्या कुरपेन बरोवन दी, आमकां ताज्या सक्तेन बरोवन दी, आमकां तो पवित्र करून दी. अशें आमचें जिवीत मोगाचे पवित्रपणाचे भाग्यवंतपणाचे करूंक आमकां तो आदार दिवं दी. कार्दिनाल न्यूमन पवित्र आत्म्या लागीं करचें एक भोव अपुरबायाचें मागणें अशें आसा. तो म्हणटा, हे पवित्र आत्म्या, आमच्या कानांनी आयकाशें कर, आमच्या दोळ्यांनी पळयशें कर, आमच्या जिबेन उलयशें कर, आमच्या काळजांनी आत्रेकशें कर, आमच्या हातांनी आदार दिशें कर आनी तुज्या मोगान हो संवसार आपड. ते मागणे आमचे जावं दी. आमेन.